आज चीफ मिनिस्टरान कोविड केअर सेंटर श्यामाप्रसाद मुखर्जी हांगा विजीट दिली. थंय आयच्यान 50 बेडेड स्टेप अप हॉस्पिटल स्टार्ट करपाक येतले. त्या जाग्यार जे पेशंट जांकां खूब कॉम्प्लिकेशन्स ना आनी तांकां GMC हॉस्पिटलान एडमीट करपाची सद्या तरी गरज ना अशे पेशंट जे आसतले जे विथ कोमॉर्बिडिटीज पेशंट आसतले तांकां थंय एडमीट करपाक येतले. आनी ते सपोज चडूच क्रिटिकल जाल्यार तांकां थंयच्यान मागीर शिफ्ट GMCन करपाक येतले जेणे करून तांचो टायम वेस्ट चड जावचो ना. आयच्यान श्यामाप्रसाद मुखर्जीन 50 बेडेड हॉस्पिटल स्टार्ट जाता. तशेंच स्टेप अप हॉस्पिटल पेडण्या स्टार्ट जाल्लेलें आसा. पेडण्याचे लोकांक थंय शिफ्ट करपाक येतले. तशेंच बिचोले स्टार्ट करपाक जाल्लेलें आसा आनी बाकीच्या भागान आतां थोड्या दिसांनी स्टार्ट करपाक येतले अशी इन्फॉर्मेशन आमकां CMान दिली. दुसरें म्हणजे CM आज जेन्ना कोविड केअर सेंटर श्यामाप्रसाद मुखर्जीन गेलो थंय तेंच्यांनी इंटरेक्शन केलें. थंयसर जे कोविड केअर सेंटरान जे कोविड जे कोण पेशंट जे एडमीट आहा त्या वांगडा इंटरेक्शन केलें. तांकां तांणी सांगलें की तुमी घरा वचून लोकांक कशें सांगपाचें की आमी कशें बरें जाले. आनी दुसरें म्हणजे CMान आनी एक खबर सांगली की खुबशे लोक आजून स्टिग्मा मानतात की कोविड जालो म्हणून. लोकांनी कोविड जालो म्हणून भिवपाची गरज ना. लोकांनी भायर येवचें, जाता तितली टेस्ट करची आनी जर तांकां सिम्पटम चड आसल्यार तेंच्यांनी जाता तितले बेगीन हॉस्पिटलान एडमीट जावचें. आयज सुद्दां आमी देत पळयत जाल्यार 67 आसा. आमी हे रिजन जेन्ना CMाक विचारलें CMान अशें सांगलें की अजून लोक लास्ट मुवमेंटाकूच हॉस्पिटलान येतात. जेन्ना तांचो ऑक्सिजन लेवल सामकोच देंवता तेन्ना ते हॉस्पिटलान एडमीट जाता आनी अशे वेळार दोतोर कांयच करूं शकना. सो CMान अशी रिक्वेस्ट केली की लोकांनी तांकां जाता तितलो सपोर्ट करचो, जाता तितले बेगीन हॉस्पिटलान एडमीट जावचें, जाता तितले बेगीन टेस्ट करची. तांकां कितें तर मात पर्यंत जर सिम्पटम दिसता तेंच्यांनी रोखडी वखदां स्टार्ट करची अशें CMान लोकांक रिक्वेस्ट केल्या. दुसरें म्हणजे CMान आनी एक खबर सांगल्या की आतां आयज जो आमी पळयला की स्टेट कर्फ्यू स्टार्ट जाला आनी स्टेट कर्फ्यू जरी स्टार्ट जालो तरी लोक भायर दिसतात. सो लोकांक तेणी रिक्वेस्ट केली लोकांनी जाता तितले बेगीन भायर सरचें न्ही. एसेन्शियल कम्युनिटीज चालूच उरतले आनी जर कोण आतां भायर सरत जाल्यार तेचेर एक स्ट्रिक्ट एक्शन घेवपाक येतली. आनी एक खबर CMान सांगली ती म्हटल्यार आमी CMाक जेन्ना विचारलें की कोविड तुमी जेन्ना स्टेप अप हॉस्पिटल स्टार्ट करतात पूण वॉट अबावट द स्टाफ म्हणजे दोतोर खंय मेळटले तुमकां, नर्सी स्टाफ मेळपाक ना. सो CMान अशें सांगलां की चडशे नर्सी बीन आमी तांकां म्हटलें की जॉयन जावपाक रेडी जायनात. कित्याक तर कोविड जेन्ना तुमी स्टाफ घेतात तो फक्त ऑन कॉन्ट्रॅक्ट बेजीस घेतात. कोविड सोंपतकीच कशें कितें आनी कोविड जेन्ना कोण तरी कॉन्ट्रॅक्ट बेजीस जॉयन जाता तो तेन्ना आपलें लायफ रिस्क करता तेन्ना तेंचें कशें कितें. सो CMान एक असो सांगला की आयज जो कोण कोविड पेशंट कोविड फ्रंटलायन वर्कर म्हणून जॉयन जाता तेन्ना ताका फर्स्ट प्रिफरन्स हॅन्सफोर्थ ताका गव्हर्मेंट हॉस्पिटलांनी जावं गव्हर्मेंट जे सर्विसीस आसता तातूंत दिवपाक येतलो. जावं दोतोर जावं ना नर्स जावं नाल्यार हावजकीपींग स्टाफ जावं जो कोण कोविड पेशंटा खातीर सद्या कॉन्ट्रॅक्ट बेजीस म्हणून काम करतलो तांकां पयलो प्रिफरन्स गव्हर्मेंट सर्विसीसांक दिवपाक येतलो. सो लोकांनी जांकां कोणाक अजून मेरेन जॉयन जावपाक तेंच्यांनी जावं शकता. इवन तेंच्यांनी सांगलां की आयज पासून सुद्दां ते आयुश डॉक्टर नाल्यार जायते डॉक्टर नर्सीस हे ऑन डेली बेजीस ते कामाक घेतात म्हणून. आनी एक खबर सांगल्या ती म्हणजे CMाक आमी एक सांगलें की ऑक्सिजन सप्लाय अजून GMCन सारको ना म्हणून. CMान सांगलें की तेंची पुराय टीम ऑक्सिजन सप्लायाचेर काम करता. अजून तरी फाटले 2-3 दीस एक्चुली प्रॉब्लम आसलो पूण आतां हेन्सपोर्थ प्रॉब्लम जावचो ना. कित्याक सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल आहा ते सुद्दां तेंच्यांनी स्टार्ट केल्लेले आसा. खुबशे पेशंट थंय शिफ्ट केल्लेले आसा. जाता तितलो GMCलो ताण कमी करपाची तेंची ट्राय आसा. इवन सावथ गोवा तेंच्यांनी म्हटलां की सॉप जे सेंटर आशिल्ले ते सावथ गोवा हॉस्पिटलांतले दुसऱ्या जाग्यार शिफ्ट केल्लेले आसा. थंय आतां गर्दी जावपाक ना. थंय आनी सावथ गोवाचे 500 बेडेड हॉस्पिटल तेंच्यांनी केल्लेले आसा. सो जेणे करून हाच्या पयलीं जी आतां स्टेप अप हॉस्पिटल सावथ गोवाचे हॉस्पिटल इवन डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल्स प्लस GMC प्लस सुपर स्पेशलिटी ही जी हॉस्पिटलां स्टार्ट केल्या उपरांत खुबशी जी गर्दी पयलीं जाताली पेशंट जाताली ती आतां हळूहळू थोड्या दिसांनी कमी जाताली. तांच्यांनी एक सांगलां आमी तांकां विचारलें की डेथ रेट ती अजून कमी जायना. सो तांच्यांनी अशें म्हटलां की जर लोकांनी जर तांकां सपोर्ट केलो आनी जर ऑक्सिजन सप्लाय जावं हाच्या फुडें जर लोकांनी जर सगळे जर कोवीड सगळे पाळले जर नियम पाळले जाल्यार हाच्या फुडें डेथ रेट 8 ते 10 दिसां भितर ही कमी जातली असो तेंच्यांनी अशें तांकां दिसता. आनी हाच्या फुडें तेंच्यांनी इतलो कॉन्फिडन्सली सांगला की हाच्या फुडें डेथ रेट आहा ती कमी जातली म्हणून. आनी एक तांकां क्वेश्चन केल्लो तो म्हणजे जी अबव 18 जे वॅक्सिनेशन स्टार्ट जावपाचें आसलें तांचें कशें कितें काय म्हणून. तेंच्यांनी सांगलां फुडल्या 2-3 दिसां भितर हाच्या विशयी तेंची मिटींग आसतली आनी पुराय टीम तेंची हाचेर डिस्कशन जातलें आनी मागीर ते सांगतले की केन्ना मेरेन अबव 18 जे वॅक्सिनेशन स्टार्ट जावपाचें आहा त्या बद्दल ते म्हायती दितले.
मागीर तेंच्यांनी सुपर स्पेशालिटी हॉस्पिटलाक विजीट केली. थंय तेंच्या वांगडा हेल्थ मिनिस्टर विशयी राणे आशिल्ले, डीन आशिल्ले. थंय तेंच्यांनी सगळे शिफ्टींग ऑफ पेशंटांक पयले, प्लस वेंटिलेटर कशी फॅसिलिटी आहा ती पयली, ऑक्सिजनाची फॅसिलिटी पयली. तेंच्यांनी मागीर आमकां इन्फॉर्मेशन दिली भायर येवन ती अशी की 130 पेशंट सद्या GMCंतल्यान सुपर स्पेशालिटी हॉस्पिटलान सद्या तेंच्यांनी शिफ्ट केल्लेले आसा. दुसरें म्हणजे फाल्यांच्यान 25 बेडेड ICU जी आहा ती सर्वीस स्टार्ट जावपाची आसा. एक्चुअली फाल्यां 25 पेशंट ते शिफ्ट करपाचे आसात, पूण मागीर इन फ्युचर म्हणटा थोड्या दिसांनी 150 पेशंट ते हळू ते शिफ्ट करपाचे आसा, जेणे करून GMCंतलो ताण कमी जातलो. आनी एक इन्फॉर्मेशन जी आमकां हेल्थ मिनिस्टरान दिली ती अशी की तेंच्यांनी सगळेच OPD जे सर्विसीस आसात ते सद्या सस्पेंड केल्लेले आसा. ते कित्याक तर कोविडा खातीर ते सर्विसीस तेंचे सस्पेंड केलेले आसा. फकत ऑर्थोपॅडीक, न्युरोसर्जरी, मेडिसीन, न्युरोलॉजी, कार्डियोलॉजी, ऑन्कोलॉजी हांचेच फक्त सर्विसीस स्टार्ट आसतले. प्लस लायफ सेवींग जी सर्जरीज आसता तांचेच फक्त सर्विसीस स्टार्ट आसतले. बाकी सगळे सर्विसीस जे आहा ते सस्पेंड केल्लेले आसा आनी ते सगळे कोविडा खातीर शिफ्ट केल्लेले आसा. आनी एक आमी पयलां की एक एलिगेशन करपाक येता, लिडर ऑफ ऑपोजिशन एलिगेशन्स केले, गोवा फॉरवर्ड पार्टीनूय एलिगेशन्स केल्ले की CM महाराष्ट्रांतल्या राज्यान ऑक्सिजन सप्लाय करता. एक म्हणजे गोंयान ऑक्सिजन सप्लाय कमी आसा, तरी आसून CM भायल्या राज्यांक फर्स्ट प्रिफरन्स दिता म्हणून. तेन्ना CMाक आमी जेन्ना क्वेश्चन केलो, CMान अशें म्हटलें की कांय लिडर्स आनी स्पेशली दिगंबर कामत हांकां फकत राजकारण करपाचें आसा आनी ते बीन कोविडाचेर तेंच्यांनी राजकारण करचें न्ही. तेंच्यांनी सांगलां की तेंच्यांनी जाता तितलें एडवायस करचें, क्रिटिसायज करचें न्ही अशें तेंच्यांनी एक रिक्वेस्ट केला. तेंच्यांनी अशें म्हटलां की माणुसकीच्या नात्यान तेंच्यांनी एक दीस तांकां ऑक्सिजन सप्लाय केली. कुंकळे प्लांटांतल्यान कांय सिलिंडर तांकां जेन्ना एक्स्ट्रा आशिल्ले ते तेंच्या हॉस्पिटलाक दिले म्हणून. दुसरें म्हणजे गोंय राज्य सुद्दां म्हणटात तशें कोल्हापूरच्यान ऑक्सिजन हाडटा, बेल्लारीच्यान ऑक्सिजन हाडटा. सो भायल्या राज्यांतल्यान गोंय राज्य सुद्दां ऑक्सिजन हाडटा आनी आमचे गोंयचे पेशंटांक दिता. सो अशा वेळार तरी भायल्या राज्यांतले लोक आसतात ते सुद्दां मणसूद तांचे सुद्दां चिंतचे अशी रिक्वेस्ट चीफ मिनिस्टर प्रमोद सावंतान, लिडर ऑफ ऑपोजिशन आनी गोवा फॉरवर्ड पार्टीक केल्या. दुसरें म्हणजे हेल्थ मिनिस्टरान अशें सांगलें की GMCंतले कितलेशेच नर्सीस सद्या पॉझिटिव्ह आसात. एक म्हणजे तेंचे जो नंबर दिला तो 70 नंबर दिला आनी ते म्हणटात की तरी आसून ते काम करतात, तरी स्ट्रेस जाल्यार इतली 2 वर्सांनी ते काम करतात, तरी आसून ते बरे जातकूच ड्युटी जॉयन करतात. सद्या नर्सीस शॉर्ट आसा आनी जेन्ना ते एडवर्टायज करतात तेन्ना नर्सी म्हणजे न्यू नर्सीस जॉयन जावपाक तरी सद्या सोदिनात. म्हणजे कितले जरी पोस्ट जरी एडवर्टायज केले तरी जावपाक सोदिना. पूण आयज जेन्ना CMान एश्युरन्स दिले जे कोण नर्सीस काम करतले कोविडा खातीर सद्या तांकां मागीर गव्हर्मेंट सर्विसीसांक पयलो प्रिफरन्स दिवपाक येतलो म्हणून. आनी एक विशेष राणेन सांगला की जो कीट जे वखदां जी आसताली, जो कोण पॉझिटिव्ह जाता आनी जो होम आयसोलेशन आसता तांच्या खातीर जी वखदां आनी ऑक्सिजन मिटर ही जी शॉर्टेज आसली ती आतां शॉर्टेज आसची ना. तेंच्यांनी ऑलरेडी सगळी वखदां हाडिल्ली आसा. एक म्हणजे तेंणी डबल ऑर्डर केली आसा. इवन अख्ख्या देशभर ती वखदाची शॉर्टेज आहा, पूण गोंयान सद्या ती डबल ऑर्डर केलेली आसा आनी तेंचे आयज आमी पयलां की पॅकिंग चालू आशिल्लें आनी ते सगळे कीड आसले ते कोण कोण होम आयसोलेशन रावता तांकां दिवपाक येतले. CCPन अचानकपणे पणजेचा मार्केट लॉकडावन केल्लो आनी तेंच्यांनी जे कोण जे वेंडर्स आशिल्ले तांकां घरांत हाडिल्ले. सो आयज CCPन अशें डिसिजन घेतला की बुधवारच्यान ते आयनॉक्स जे आसा ते लेन, आयनॉक्सच्या भायर जो रोड आहा त्या लेनीन जितले वेंडर्स आसा, फ्रुट्स विकपी आसतले, भाजी विकपी आसतले, तांकां थंय बसपाक दितले आनी थंय तो मार्केट स्टार्ट करपाक येतलो. सेकंड थिंग, इवन ते फीश मार्केट बुधवारच्यान स्टार्ट करतले. आयज आमी पयला की स्टेट कर्फ्यू खातीर पणजेन तशी गर्दी नाशिल्ली. लोकांनी सोशल डिस्टन्स पाळून जे कितें एसेन्शियल कमोडिटीज आशिल्ले तांची शॉपिंग केली. इवन लोक भाजी घेताले आनी एकाक सुमार सगळे पुलिसांनी बंद केले. दुसरें म्हटल्यार वॅक्सिनेशन सेंटर जे हांगा आशिल्ले पणजेचे वॅक्सिनेशन सेंटर CCPन आतां डॉन बॉस्कोन शिफ्ट केल्लेले आसा. सो वॅक्सिनेशन कोणाक पणजे जर घेवपाक जाल्यार तेणी डॉन बॉस्कोन हांगा वचपाचें. आयज कर्फ्यूचो पयलो दीस आनी सालसेट भागांतली अपडेट अशी. सकाळ फुडें फातोर्डा पुलीस आनी मायना कुर्तोरी पुलिसांनी नुवें जी इलिगल होलसेल फीश ट्रेड चलताली ताचेर एक्शन घेतली आनी नुस्तें विकपाचें बंद केलें. ते उपरांत फातोर्डा पुलिसांनी लोक जमा जावन एकठांय आसलो तांचेर एक्शन घेतली आनी तांचे लागीं मागलें सोशल डिस्टन्सींग फॉलो करूंक. आयज सकाळीं 7 वाजता HGPDचे रिटेल मार्केट चालू जालें, पूण फातोर्डा पुलिसांनी रोखडेंच तांकां बंद करपाक ऑर्डर दिली. रिटेल मार्केट ट्रेडर्सांक खबर नासली आयज मार्केट कंप्लीट बंद आनी शॉपां बी सगळीं बंद आसतलीं म्हूण. तरी पूण पुलिसांनी तांकां 1 वरार पासून टायम दिलो
गिराक करूंक आनी ताणें आपलो माल थोडो खपोवन काडलो. एसजीपीडीचे रिटेल मार्केट कंप्लीट बंद आसतलें, फकत ग्रोसरी शॉप्स आसा तीच ओपन आसतली. आयची सालसेट आंतली कोवीड अपडेट अशी. सालसेट एरियांत सद्याक 5,800 कोवीड केसीस आसात. तांतल्यो डिटेल्स अश्यो: फातोड्डा 2,320 केसी, कांसावली 975 केसी, नावेली 532 केसी, लोतोली 840 कुडतोरी 590 आणि बार्ली कुंकोली 620 केसी. ही जाली सालसेताची आयची अपडेट. काणकोणचो कर्फ्यूचो पयलो दीस आनी आमी पळयता की पुलिसांनी कडेकोट बंदोबस्त दवरलेलो आसा. प्रत्येक गाडयेची हांगा तपासणी जाता चावडेर, आनी चावडी मार्केट जें मेन मार्केट आसा चावडे हें टोटल बंद आसा. तर आतां आमी आसात मनोहर बायपास हायवेचेर, काणकोण आनी कारवार जोडपी ह्या हायवेचेर. तर पळयात ह्या हायवेचेर कसो शुकशुकाट पडला. हेजे नंतर आमी आतां पोळ्या गेटीर, ह्या गोंयची बॉर्डरीचेर गेटीर, ज्या गेटी लागून सोशल मिडियाचेर वेगळे वेगळे संदेश येता, पूण आमी गेटीचेर कर्नाटका आनी गोंयच्या गेटीचेर प्रॉपर चॅक करून तुमकां गेटीचेर कशें कितें नियम, गेटीचेर कशें कितें चलता हें तुमकां दाखयतले. ही जावन आसा पोळेची बॉर्डर, गोवा बॉर्डर. आमी हांगा विचारपूस केल्ली आसा. हांगा पब्लीक ट्रान्सपोर्ट जी आशिल्ली ती पब्लीक ट्रान्सपोर्ट बंद आसा. कमर्शियल व्हेहिकल ज्यो आसा त्यो चालू आसा. कर्नाटकासून येवपी गाडयो आतां पर्यंत घेतात. एक्चुली सरकारान सांगलें ज्यो ट्युरिस्ट आसा तांकां मेडिकल चॅकअप करून नेगेटीव सर्टिफिकेट घेवन घेतली म्हणून, पूण टील नाव आजुनी हांगा हेल्थ स्टाफ ना आनी पुलीस म्हणटा मेडिकल सर्टिफिकेट आमी घेवपाक शकना. सो सद्या तरी कर्नाटकासून येवपी गाडयांची फक्त डिटेल्स घेता, तेंची लायसन नंबर आनी तेंची सगळी डिटेल्स घेता आनी तांकां सोडटा आनी तो रिपोर्ट ते SP दिता. आतां पळोवया कर्नाटका गेटीचेर कशी कितें कंडिशन आसता. तर ही जावन आसा कर्नाटकाची बॉर्डर. आमी कर्नाटकाच्या ऑफिसरा कडल्यान इन्क्वायरी केली तेन्ना ते म्हणटा गोंयासून येवपी जे कर्नाटका वचपी लोक आसा ते फक्त जे बाय एअर येता किंवा टॅक्सी येता तांकां ते सोडटात, पूण तेंचो रिपोर्ट ते घेता. तेंची हांगा हेल्थाची टीम आनी रेव्हेन्यू डिपार्टमेंटाची टीम हांगा आसा. ही गोंय सरकारान आजून चालू करना, पूण कर्नाटक सरकारान ही चालू केल्ली आसा. आनीक फक्त प्रायवेट व्हेहिकल्स ते अलावड करिना. इन केस एमर्जन्सी आसल्यारच कोणा डॉक्टरागेर वचपाक जाय जाल्यार डिटेल्स पळोवन ते प्रायवेट व्हेहिकल्स अलाव करता. तशेंच जे लोक कर्नाटकासून कामां येताले गोंयांक तांकां तेणी बंदी घातलेली आसा. एक्सेप्ट रेल्वे डिपार्टमेंट आनी बँकेचो स्टाफाक अलावड केल्लो आसा आतां पर्यंत. आमी आतां कर्नाटकाच्यो गेट पळयली आनी गोंयची गेट पळयली. दोनूय गेटीचेर जे आमी भेट दिली आनी कशें कितें चलता तें पळोवपाचो आमी प्रयत्न केल्लो. तेन्ना एक अजापाची गजाल लक्षांत आयली ती म्हणल्यार अशी, काल सरकारान घोशणा केल्ली की भायल्या राज्यांतल्यान ज्यो गाडी येता त्या गाडयांक, ज्यो ट्युरिस्ट गाडी येता तांकां नेगेटीव सर्टिफिकेट कंपल्सरी आसतली म्हणून. पूण पळोवपाक गेल्ले कडेन गोंयच्या गेटीर अशें आजून पयलीं दिसा तरी अशें आजून कांयच जाल्लें दिश्टी पडना. हांगा आजून मेरेन हेल्थ स्टाफ ना. पुलीस म्हणटा आमकां तशें आजून कांय नोटिफिकेशन येवना. आज स्टेट लेवल कर्फ्यूचो पयलो दीस. ह्या निमित्तान आमी सांगेकेपे तालुका गांवां पळोवपाक गेल्यार लोकांनी व्हडलो सुद्दां इंट्रस्ट असो घेतलो लॉकडावन कर्फ्यूचो. लोक सद्दां भशेन यो वच करपाचें चालू आसलेलें. तशेंच आमी मार्केटां पळोवपाक गेल्यार आज कुडचड्या भितर मार्केटां पळोवपाक गेल्यार वेजिटेबल आनी फ्रुट्स मार्केटां भितर पळोवपाक गेल्यार प्रचंड प्रमाणान गर्दी आसलेली. लोक अशें दिसताले की ते सामानान आमकां केन्नाच मेळपाना पूण आजूच घेवया अशी लोकांची गर्दी पडलेली. तशेंच आमी मुद्दम सांगपाची गजाल म्हणल्यार तूं हांगा कुडचड्यार थोडी दुकानां उगडी आसलेलीं, जी म्हणल्यार कपड्यां दुकानां, स्टेशनरी, हार्डवेअर, तशी खूब अशीं दुकानां उगडी आसलेलीं. म्हणटकीर थोडी हॉटेल भशेन अशी उगडी आसलेलीं जितून भितर च्या बी दिताले. म्हणटकीर थोडे लोक म्हणपाक लागले हें कितें कर्फ्यू म्हणल्यार हो कसलो कर्फ्यू काय म्हणून, पुलिसांनी कोणाचेर एक्शन घेतलां कांय ना म्हणून. तशेंच हांव मुद्दम सांगपाचें म्हणल्यार म्हाका एक मेकॅनीक मेळ्ळो. तो म्हणपाक लागलो एसेन्शियल सर्वीस म्हणल्यार कितें काय म्हणून म्हाका विचारपाक लागलो. तो म्हणपाक आपूण एक मेकॅनीक, आपूण दिसवाड्याक वता हांगा आसता. म्हणटकीर जर हे कपड्या दुकानां, स्टेशनरी, जर हार्डवेअर चालू उरूंक शकता जाल्यार तो म्हणपाक लागलो आपणें कित्याक दुकान बंद करचें काय म्हणून. कित्याक फाल्यां कोणारी गाडी बंद पडली, कितें जालें जाल्यार तेंय एसेन्शियल सर्वीस न्ही काय म्हणून. म्हणटकीर अशें निर्माण जाल्लें आसा की हें कर्फ्यू हो कसो म्हणल्यार पुलिसांनी बीन हेजेर लक्ष दिवपाक जाय आनी पुलिसांनी वचून पळोवपाक जाय खरेंच खंयची शॉप उगडी आसा, कितें आसा, खंयची एसेन्शियल सर्वीस ती स्वीट मार्ट्स आसा तीं चालू आसलेलीं. म्हणल्यार मेन म्हणल्यार अशें दिसून येयलें की लोकांक
कर्फ्यू जाले काय लॉकडावन जालें कितें जालें लोकांक समजना. लोक मार्केटां भितर येवन आपल्या सामान म्हणजे आयचे आज व्हरपाकूच जाय कित्याक फाल्यां मेळत ना मेळत अशें म्हण लोकांनी गर्दी पडलेली आसा. कुडचड्या वयल्यान मयूर नायक प्रिंट मिडिया खातीर. गोंयान जो स्टेट कर्फ्यू लागू केला गोंय सरकारान तेजो आयज पयलो दीस आनी जसो सरकारान टायमींग घालून दिल्लो आसा सगळ्या लोकांक की एसेन्शियल कमोडिटीज घेवपा लागून जी शॉपां आसा ती 7 ते 1 पर्यंत सगळ्यांक ओपन आसतली म्हणून त्या पद्दतीन आयज ज्या पद्दतीन सगळीं शॉपां ओपन आशिल्लीं आनी एक वटेन मार्केट आनी नुस्त्या मार्केट जनरल मार्केट हें पळयलें जाल्यार अशी लोकांची गर्दी आसली की लोकांक सरकाराचेर विश्वास ना काय कितें काय लॉकडावन वाडटलें आनी हे टायमींग दिल्लो तो बंद जातलो म्हणून एक तरेचो गर्दी म्हण लोक सोशल डिस्टन्स पाळनासतना मास्क घालनासतना मार्केटींग करपाक जी गर्दी पडलेली त्यामुळे पुलिसांक मागीर मध्यस्थी येवन बाजार सगळो बंद करचो पडलो आनी नुस्तें मार्केटूय बंद करचें पडलें. पण बाकीची जी ग्रोसरी आयटम विकणारी जी शॉपां आसली ती 1 पर्यंत चालू आसलेली. सो एका उपरांत कडक सामको पुलीस बंदोबस्त आशिल्ल्या कारणान कोणूच भायर सरोंक ना अशें चड लोक दिश्टी पडोंक ना. पण काही मोजकेच लोक सोडलेले 100% जो स्टेट कर्फ्यू आहा तो सक्सेसफूल जाला फोंडा अशें दिसून येता. तो जो म्हाका दिसता लोकांक आतां एम्ब्युलन्सीची गरज आसा जावं लोकांक वॅक्सीन दिवपा लागून वचपाक जाय तेका लागूनय सगळे आपल्या परीन हेल्प करीत आसात मदत करीत आसात. आयज फोंडेच्या आमदारान रवी नायकान 2 एम्ब्युलन्सी हाडल्या आनी त्यो एम्ब्युलन्सी जनरल युजाक लागून लोकांक एवेलेबल आसतल्यो. त्यो फोंडे पुरतीच न्ही तर आडपय मडकय शिरोडा ह्या सरभरतुनी जेंकां ही गरज लागतली तांकां ही एम्ब्युलन्साची सेवा रुजू जातली. तशेंच एका आयच्यान तेंच्यांनी ती लोकांक ओपन करून हे केल्या घोशीत केल्ली आसा आनी ह्या दोनूय एम्ब्युलन्सीन ऑक्सिजन सिलिंडर सगळे हितूर एवेलेबल आसा. ही आशिल्ली फोंडेच्यान अपडेट. आयज वास्कोची अपडेट सांगतना आमी आयज सकाळीं पळयलें की कर्फ्यू जो आसा ताका एक मिक्स रिस्पॉन्स मेळ्ळो. मिक्स रिस्पॉन्स म्हणजे जे सकाळीं जायतीं दुकानां ओपन जालीं, एसेन्शियल स्टोर्स, थोडे ग्रोसरी स्टोर्स, थोडीं दुकानां जी मार्केटाची ओपन जालीं तातूंत लोकांची भरपूर गर्दी भरलेली. जायते लोक आयज आयले मार्केटान आपलें सामान बी घेतलें. फायनली पुलीस आपले जशें डेलीचें काम तांकां आसा तांच्यांनी आयज येवन पयलीं अनावन्समेंट केलें मागीर लाठी भोंवडायली. पूण कोणाक तांच्यांनी अजून लाठी चार्ज करपाची परिस्थिती येवंक ना. पूण जायते लोक गर्दी करता. अजुनूय मार्केटान इतले लोक भरलेले आसता की आपले डेलीचें सामान जशें की फाल्यांच्यान दुकानां बंद जातली अशी गर्दी आयजूय आमकां दिश्टी पडून आयली. नुस्त्याचें मार्केट जावं, वेजिटेबल मार्केट जावं, फ्रूट मार्केट जावं, ग्रोसरी शॉप्स जावं, जायते लोकांनी गर्दी करून आपलें आयज सामान व्हेलें. वास्को पुलीस जे आसा तांच्यांनी मागीर एक अनावन्समेंट चालू केलें. एक पुलिसाचे जे कॉन्स्टेबल आसा ते दाणे घेवन मार्केटान भायर सरपाक लागले. ताजे मागीर खंय तरी लोक नियंत्रणान आयले. पूण आयज जशें आमी पळयता इतल्यो केसी वास्कोन चालू आसा म्हणजे वी आर ऑलमोस्ट अरावंड 4000 केसीस आसतना सुद्दां लोकांची गर्दी कितले फावट जेन्ना गव्हर्मेंट अनावन्स करता की दुकानां डेली एसेन्शियल स्टोर्स जे आसा ते सदांच ओपन आसतले, हे कर्फ्यू टायमाचेर सदां ओपन आसतले, हें इतलें सांगलेलें आसतना सुद्दां जायते लोक आमी पळयता की मार्केटान वता. थोड्या लोकां कडेन मास्कां घाल्लीं आसना, थोडे लोक इररिस्पॉन्सिबली भोंवता, कोण डबल सीट मोटरसायकलीचेर भोंवता, थोडे तर गरजेचे भायर वास्को आपूण कितें सामान घेवपाक वता म्हणून अशें बेश्टें नियंत्रण काडटा. थोडे व्हिडियो काडटा मार्केटान जे ओपन आसलेले, गर्दी आसलेले, बंद आसलेले. म्हाका एक कळूंक येना की हे जे लोक जे आयज भायर सरता ते कित्याक भायर सरता आनी हाव दे कॅन रिस्क अदर्स लायफ्स. सद्याक तरी परिस्थिती अशी आसा की सगळीं हॉस्पिटलां फूल जाल्लीं आसा. थोड्या जाग्याचेर आतां आमी जशें म्हणटा की लोकांक थोड्यो गादयोय मेळना आनी असल्या टायमाचेर अशे लोकांनी भायर सरप हें बिलकूल हें सारकें रॉंग. आनी ऑथॉरिटी जी आसा ते आपलें काम करीत आसा. दुसरी गजाल म्हणटा ती आयज आमी एअरपोर्टाचेर जेन्ना आमकां एक डायरेक्टराक आमी फोन केल्लो तांच्यांनी सांगलें की गोवा एअरपोर्ट जरी तांकां फ्लायटीन जो लोक जरी कमी आसूं बट इट इज डुईंग एन इंस्ट्रुमेंटल जॉब. म्हणजे जायती जी मेडिकल आमकां इक्विपमेंट्स लागता जशे आमकां वॅक्सिन्स जावं आनी कितें इट इज ऑल बींग हँडल्ड एट गोवा एअरपोर्ट. सद्याक आमी पळोवंक शकता की आयज
ऑक्सिजन कॉन्सन्ट्रेटर हे गोवान एअरपोर्टाचेर एक बरी व्हडली क्वॉन्टिटी ऑक्सिजन कॉन्सन्ट्रेटर आयिल्ले आसा. आनी एक गजाल म्हणटा ती आतां लोक थोडे मातशे भायर सरपाक लागले, आपले तर्फेन कोणाक दान दिवपाक. थोडे लोक आयज जे आमी पळयलां की थोडे गरीब लोकांक जेवण घालताले. थोड्या लोकांनी आतां सद्याक आपल्यो गाडयो गव्हर्मेंटाक दिवपाची येवजिलां एम्बुलन्स करून. थोडे लोक एम्बुलन्स रेडी करून खंय तरी पंचायत लेवलीचेर लोकांक हेल्प करपा खातीर भायर सरलेले आसा. आयज आमचो जो आदलो पंच आनी सोशल वर्कर वेलसांव रोकोजीन डिसुजा हांच्यांनी एक डिसिजन घेतलां की ताणें एक आपल्या फ्रेंडा कडेन एक एम्बुलन्स ते अरेंज करून दवरले आनी ती एम्बुलन्साक खंय तो पयशे ड्रायव्हराक फारीक करतलो आनी फ्युअली घालतलो आनी ती एम्बुलन्स खंय आतां खंय तरी वेलसांव पंचायताक तांच्यांनी लावपाचो एक प्रयत्न चालू केला. तांच्यांनी फाल्यां गव्हर्मेंट वेलसांव पंचायती कडेन बरोवन NOC घेवन मागीर ते डेप्युटी कलेक्टराक मेळटले. सो अशे जायते लोक एक वेळाचेर सगळे भायर सरता की खंय तरी लोकांक हे टायमाचेर हेल्प करचो. आनी एक गजाल आमी आयज पळयली की आयज पंचायत मंत्री जो आसा मोविन गुदिनो हांचे आयज सेकंड डोस वॅक्सिनेशन आशिल्ले. सो दे हॅड कम टू रवींद्र भवनान येतकच तांच्यांनी वॅक्सिन घेवन तांच्यांनी सांगलें की गव्हर्मेंट जे आसा आपल्यो खंय चुके केल्ल्यो म्हणजे हाजे पयलीं जे चुके केल्ल्यो ते सगळे आपूण म्हणटा दे आर करेक्टींग देमसेल्स आनी खंय तरी गव्हर्मेंट ही सेईंग इज फुल्ली गियर्ड टू टॅकल द थर्ड वेव आनी जे तांच्यांनी चुके पयल्यो केल्ल्यो आहा ते खंय तरी इम्प्रुवायज करून गोंयचे लोकांचे स्वास्थ्य राखून दवरपाक खंय तरी लोकांची चड हे दिसांनी मॉर्टेलिटी रेट जर आमी पळयता खंय तरी दिसाक 40-50 लोक मरता ते खंय तरी तांकां कमी करपा खातीर आनी गव्हर्मेंट इन्फ्रास्ट्रक्चर इम्प्रूव करपा खातीर खंय तरी गव्हर्मेंटान जी चुके केल्ल्यो ते इम्प्रूव करपाचो प्रयत्न चालू आसा असो मोविन गुदिनोन सांगलें. आनी सद्याक जे लोकां कडेन जेन्ना आमी उलयले जायते लोक खंय तरी आयज सांगता की वास्को पुलीस जे आसा ते तांच्यांनी काम बरें केल्लें आसा. खंय तरी ते लाठी चार्ज करून नियंत्रण करता जावं लोकांचे क्रावडाक कंट्रोल करता. सो खंय तरी लोकांनी वास्को पुलिसांक एक फ्री हँड दिवचो. ऑथॉरिटीन वास्को पुलिसांक एक फ्री हँड दिवन तांकां कंट्रोल करपाचो फूल पावर दिवचो. खंय तरी जनता कर्फ्यू जेन्ना गेल्या टायम नरेंद्र मोदीन अनावन्स केल्लो तेन्ना वास्को पुलिसांच्या भया खातीर जायते लोक भायर सरनाशिल्ले आनी खंय तरी जनता कर्फ्यू सक्सेसफूल जालो. केस्यो खंय तरी कमी जाल्यो. सो लोकांची मागणी आसा की खंय तरी ऑथॉरिटीन डबल सीट जे लोक आसा तांकां चलोवपाक दिवप ना. खंय तरी बस्यो आयज भायर सरता, वेगळ्या वेगळ्या वाठारांतल्यान भायर सरता, बिल्लांतल्यान भायर सरता. ते बस्यो चडश्यो पॅक आसता. सो खंय तरी ते बस्यांक मातशें एक नियंत्रण दवरचें, तांकां स्टँडींग पॅसेंजर अलाव करचे न्ही. वास्को पुलिसांक एक फ्री हँड दिवचो. खंय तरी डबल सीट ट्रिबल सीट जे लोक भोंवतात तांची कारवाई करची आनी खंय तरी हो चेन ब्रेक करपाचो एक यत्न करचो असो वास्कोकारांची मागणी आसा. दिस इज द अपडेट फ्रॉम वास्को. जो कर्फ्यू जाहीर केला CMान त्या कर्फ्यूक बरोच लोकांनी प्रतिसाद दिलेलो आसा. संपूर्ण पेडणे तालुक्यान जे कर्फ्यू खातीर लोकांनी भरपूर सपोर्ट केलेले आसात. त्याचबरोबर प्रत्येक गांवान पोलीस आसात आणि ते सगळे आता व्यवस्थित पळयत आसात. आणि त्याचबरोबर आज आमी पत्रादेवी हांगा चेकपोस्टार विजीट केले जाल्यार थंयसर पोलीस आसात, एक्सायज आसा आणि त्याचबरोबर जे RTO आसात. पण पोलीस थंयसरल्या आयिल्ल्या प्रायवेट गाडी चेक करून गोंयान सोडले वता. पूण थंयसर कोवीड संदर्भान खंयचीच चेकिंग अजून मेरेन जायना. त्याचबरोबर आयज कोवीड सेंटर जे 2 दिसां पयलीं सुरू जावपाचे आशिल्ले पण कालच्यान सुरू जाले म्हणून अशें आयकपाक येता. पण अजून थंयसर पेशंट आयिल्ले ना. सरकारान कर्फ्यू लायला, आयच्यान सुरू जाला. लोकांचे जर पळयलें जाल्यार आमच्या म्हापसा बाजारान जर आयज पळयलें जाल्यार म्हापसा बाजार बंद आसा. एसेन्शियल शॉप आहा तितकीच दुकानां चालू आसा. पूण तरी आसतना लोकांची लोक मुद्दामून गर्दी करता काय कित्याक गर्दी करता कांय दिसना. वाटेर रस्त्यार वता पळयता तुमी दिसता स्कुटरी, 2 व्हिलरी, 4 व्हिलरी ह्यो चालूच आसा. आनी तरी आसतना हांगासर पुलीस आसा. पुलीस तांकां येवन विचारता तुमी खंय वयतात घ्या म्हणून. तांकां फार्मासीन वयता म्हणून सांगता किंवा आनी कितें गरजेचे वस्तू हाडूंक वयता म्हणून सांगता. पूण तेंच्यांनी आजून मेरेन जाता तांकां सांगलां एक मेरेन तुमचें कितें आसा तें आसा. एका उपरांत तेंच्यांनी आमी स्ट्रिक्टली एक्शन घेताले म्हणून सांगलेलें आसा. तशेंच जर बाकीचे म्हापशा सोडून बाकीच्या वाठारांत जेन्ना भोंवले तेन्ना खूब कडेन जेन्ना गाडयो चालू आसत दुकानां पसून चालू लोक दुकानांचेर गर्दी आयजूय बी गर्दी. काल लोकांक पयलीं अनावन्स केल्लें की सकाळी 7 ते 1 मेरेन सगळ्यो वस्तू डेली चालू आसतल्यो, फूल काय बंद आसचें ना. तरी आसतना लोकांचे दुकानांचेर गर्दी आनी बाकीचे कितें वस्तू घेवपाक. आनी एक पळोवपाक दिसलें की जे मार्केटान फळां भाजी घेवन बसलेले ते नुस्तें बीन ते पासून थोडे कडेन रस्त्याचे देगेक आयज बसलेले दिसलेले आसा.